पवित्र क्रुसाचे कुरयेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्ग आनी पितमीच्या रोसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो आकवार मरे थंय जल्मलो पोसपला ताका ताणें खोस सोंसले ताका खुसाल जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयदांची मेल्ल्यांची मंजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो येतकार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाकाय वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पोचवे तायसा उस्त्र्या मोदे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मोदे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मोदे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त ज्येष्ठा मनाच्या मोल्यान मागणे कोत्ता आसतना आमचे बसत रोखत हुमेलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे लोड्यांक बशिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दायनेपणां दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुरलेले सर्वेस पो तुजे थाय आसा उसऱ्या मरे तूं सदैव आनी सदैवचो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
मोहिमापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक ही आता आणि सदा सदा आमेन. ओ मोच्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां आयकण्याच्या उजवातले सलामे सरगार वर्दा दी बकरून गोजवांत दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आगणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता एका खांब्याक बांदलो आणि 5,000च्या वयर ताचेर झरमण मांडले. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें प्रो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुरले श्रेष्ठ पोचे दायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि देवचो पूज जेजू. मागीर मुरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां आसता काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां आयकण्याच्या उजवातले सलामे सरगार वर्दा दी बकरून गोजवांत. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, जे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें प्रो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमांबरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचवे थायसा उस्त्र्या मोरे तुसो देव आनी सदेव स पूज जेजू. आम्हा खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमांबरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचवे थायसा उस्त्र्या मोरे तुसो देव आनी सदेव स पूज जेजू. देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पेंबलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्या मोरे तुसो देव आनी सदेव स पूज जेजू. देवाचे माय आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमांबरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचे तायसा उस्त्र्या मोरे तुसो देव आनी सदेव स पूज जेजू. देवाचे माय आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमांबरे कृपेन बुलले सर्वेस पोचे तायसा उस्त्र्या मोरे तुसो देव आनी सदेव स पूज जेजू. देवाचे माय आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Namamre कृपेंबुलले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये अनबाबी हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Namamre कृपेंबुलले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये अनबाबी हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Namamre कृपेंबुलले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये अनबाबी हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Namamre कृपेंबुलले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये अनबाबी हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Namamre कृपेंबुलले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाचे माये अनबाबी हाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगो सामका निवर आमकां कोणाच्या वजातले सौदाम्य सौदार बोर आदर बोकरून गोजवंता. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजू ख्रिस्त चडलो कालवा दोंगल्यार आपल्या खांदार तो बारादीक कुरीस घेवन आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तुझ्या आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणे पुरो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मुलले सुरेश को चितायसा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मी बाबा पिता मुलीले सर्वेस को चढायचा उसऱ्यामध्ये तुझे देव आणि सदेवचा पूजेचो. भाग्यान मुरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मी महिमा बाबा बापाक आणि पिता पुताक आणि आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां आयकणाच्या उजवातले सोल्यामे सरदार बोरादार पकडून गोचिवांत. पांचवो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगा चोरांमध्ये सगळे सुबे माजार आनी आंकवार मोरेच्या दिश्टी मुखार आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कृपेन बुलोले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आनी सदेव स पूजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बुलोले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आनी सदेव स पूजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमाम रे कृपेन बुलोले सुरबेस पोचे तायसा उस्त्र्या मरे तू सदेव आनी सदेव स पूजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी
Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namambre कृपेंबुलोले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्या मरेद सदेव आणि सदेवचा पूजेसु भगवंती मरे देवाची माई आणि बाब्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ओम मुझे देवगो समका आणि वराम काय कणाच्या उचातले सदामे सरदार वखरून गोच मानता नमारणे काकुदीची माय जिसके आमचे जीवित अमृतानी बरवस आम्ही पोदेशीची बालका तुकावला माता या दुखाच्या कणा संस्कार सोडून रण करून माय तुका प्रार्थना आमची दयाशेन काकुदीची नदर घाल तुकानवाद मोकादला अकवार मरे या पदे साफ्रांचो पूजेचो आमकां दाखोय भाग्यान देवाचें आमचे खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्याक आमेन. सुरवातेक आमी गीत गावया 823 पोवीत आमची सोबा. पोवीत आमची सोबा ओची देवा मुनी देवा
आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उल्हासतात सोय 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 सर्वेस्परा आमची मनां संतोषतात आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उल्हासतात soy, 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 सर्वेस्परा. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमच्या जिविताचे यात्रेन कुशलकायेच्यो घडयो तशेंच केन्ना केन्नाय दूख कोश्ट आव्हानां उप्रासतात. हातून देवाची येवजण आमचे सवें लिपलोली आसा ती सोदूंक आनी आमचो भावार थीर घोट करूंक आमकां संदी फावो जाता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन जेजूक अणभवया. स्विकारतलें कालीज आपणावया. जर आमी देवाची येवजण सोदून काडटल्या जाल्यार जिवितान येतोलें सूख आनी दूख भावार्थान स्विकारूंक गरज. तर आयच्या मिसा भेटेन जेजूक अणभवून जिवितांतली दर एक घडी जावं ती बरी व दुखाची भावार्थान स्विकारूंक हें उक्तें कालीज आमकां मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगिवन सदांच सांकवार मारे सगल्यांक दोतोथांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलीत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थना. आजचे नवेन बेरिथा देवाक दिन वाचून गास्पर आनी मारिया कार्दोजो तांचे बसत हे बेटेंत आमी मागता. आयज मांडावळ करतात देव संदेशकारा आसिफा आनी सिस्टर रोशनी आनी क्रिसमसची भुरगीं आलोबा केविन मॅवरिक ग्लेन्सी मायरन डॉमिनिक सरिल्डा आलिशा न्यूटा फिल्बर्ट आनी फ्रेंडविन तांचे सगल्या पासत आमी हे बेटेंत मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे परजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोनवाळ्यान दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भगवंत ग्रेगोर
श्रेष्ठ गवळ्याचे विनोरेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायचो आत्मो दी. ह्या बरी तिचे क्रिस्ती जिणेची सुदारप पळोवन तांकां सदां खाल संतोश भोगूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रात चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान सवेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलें तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजणाचेर हांवें कालोक घालो. म्हाका समजनात तसल्यो वस्तू हांव उलयलो आनी म्हज्या कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलेल्या विचित्र वस्तूंचो थाव घेवंक हांव वावुरलो. आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटींग घेता आनी दुलींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख दवरून प्राचीत करता आनी सवेस्परान जॉबाचे नव्या बेसाचेर आदले परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेलयो, 6,000 ओंतां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतली गिरेस्तकायेक तो पावलो. ते भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयले धुवेचें नांव प्रावीण, दुसऱ्याचें चांदनी आनी तिसऱ्याचें काली बनवाय. आख्ख्या गांवांत जॉबाच्या धुवां इतलो सोबीत आनी बायल्यो नासल्यो. आनी ताच्या बापाय पुता बाराबोर ताकाय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें चलते पिडके पर्यान आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पडयलीं. उपरांत लांब पांक जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकोय. सगलीं म्हणुया: तुज्या मुखामलाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकोय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञांचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकोय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. तुज्या फर्मोणा प्रमाणें सगळीं रोसणां तोखतात, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी कोत्तात. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकोय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी. तेन्ना तुजी खोशी म्हाका समजतली. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामळाचो परजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकोय. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या धोन्या हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें ल्हानां उक्ते केले. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मबंद मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. ताणें अशें उजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुस्व्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बागणारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसान आमी भितर सरता आनी आयचो विशय मारे भाशेन जेजूक अनुभवया, स्विकारलेलें काळीज आपणावया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हिलरी स्कॉट ह्यो स्टोरी तिणे दाय वेल हे एक गायन ओ रिलिजियस सॉंग ताणें बरयलां आनी ह्या गायनान जायत एके भाशेन संवसारभर तांकां नामना मेळ्ळ्या, जायत हे नामाय तांकां फावो जाल्या आनी ह्या हातूंतल्यान एके भाशेन जायत ती संवसाराक तांची नामना गाजल्या आनी खंय जाय थंय गायन बरयल्यान. बाबीणानो, ह्यो स्टोरी हें गायन बरोवपा फाटल्यान दायवेल ताच्या फाटल्यान जी एक भाशेन कथा उगडणी आसा ती उगडापी करून सांगता. एखादार हो हें गायन बरोवपाक म्हणटा आपण पावली तेन्ना 2015 ह्या वर्साक ती आनी तिचो घरकार ती एका टुराक गेल्ली जावली आनी तांची येवजण आसली तांकां एक भुरगें जल्माक येवचें आनी तांचे सुटयेन एक भाशेन येवजण तांची साकार करून हो वेळ तांणी सांगातान सारलो आनी ती म्हणटा आपूण गर्भेस्त आसली. थोडो काळ एक म्हणे वता म्हणसर ह्या जो भुरग्याची कुशालकाय जी तांकां मेळची आसली थोड्याच्या काळान म्हणटा आपणाक मिसकॅरेज जाली आनी हें जाल्ल्या उपरांत आपूण म्हणटा सगळीच घुस्पली, सगळीच सांडली, सगळीच एके भाशेन एकाच खिणा भितर आपली कुशालकाय कोबार जाल्ल्या भाशेन आपूण म्हणटा एके भाशेन एका दुखान पडली. एक अशें घडलें, कित्याक म्हज्या जिवितान घडलें, देवान कित्याक म्हाका फावो केलें, असले प्रश्न जायत येवनात आयले आनी ह्या असल्या हातूंत सांडलेले आसता ते म्हणटा दायवेल हें गायन आपूण बरोवंक सुरवात केली. एक भाशेन म्हणटा ही एक चीट आपूण एक देवाक बरयला. एक भाशेन ते म्हणटा एक वित्सा जबाब कसो देवा लागीं
आपण विचारतायचा कॉन्वर्सेशन माय कॉन्वर्सेशन विथ माय गॉड देवा लागीं वाय डू गूड पीपल सफर दोरे मनशांक अशें कित्याक घडटा म्हज्या जिवितान हें कित्याक म्हाका फावो जालें हें तुमी म्हणटा एके भाशेन हें गायन हें गीत म्हणटा आपण बरयलां आमी बाबूनो म्हणटा तुतल्यांत एक ओगळच ह्या हातूंतल्यान एक ओगळच दोस एक ओगळीच मॅसेज जी आपल्या जिवितान आपणाक फावो जाली आनी तातूंतल्यान इलेशें आनी तें समाधान आपणाक मेळ्ळें आनी तें म्हणल्यार सगळ्यांकून उत्तम सगळ्यांकून वर्थे म्हज्या जिवितान देवाचो एक प्लान आसा सगळ्यांकून उत्तम सगळ्यांक वर्थे देवाची खोशी दाय विल बी डन तुजी खोशी जावं येवन डा आपणाच्या जिविताचें समर्पण देवाच्या हातान सोडलें बाबूण्यांनो हेंच की आमकां आमच्या जिवितान करूंक आयचो विशय आमकां एक भाशेन उलो करता जिविताचे परिस्थितीन जाय ते घोडे आमच्या जिवितान आड्डता जाय ते घोडे आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी प्रश्नांनी सांडटा घुस्पता तिचे भाशेन घोडे आमी घोडे देवाक देखून जायते पावटी प्रश्न करता कित्याक म्हज्या जिवितान कित्याक हें म्हाका फावो कित्याक हें म्हज्या जिवितांनी घोडिता आयलीं काय बाबूण्यांनो ह्या प्रश्नाचो जबाब आमच्यांनी सादेपणीन सोदूंक जायना पूण कितें आमी करचें काय आयज ह्या वाचपांनी आमी भितर सरुया आयच्या पयल्या वाचपान जोबाचें पुस्तक आमी आयकलां आनी जोबाच्या पुस्तकान आमकां काय बरी ताचे एके भाशेन अश्ट आमकां आमी ताजे जाणाव ताच्या जिवितान जे भाशेन सगळें ताचें कोबार जालें सगळें ताजें साणून गेलें सगळें ताजें सूख एके भाशेन म्हणल्या भाशेन एकाच खिणा भितर सगळेंच कोबार जाल्लें बाबूण्यांनो ताचें कुटुंब फुटून गेल्लें ताचे सगळे एके भाशेन गिरेस्तकाय कोबार जाल्ली ताचे लागीं कांयच नासलें पिडेन देखून तो कश्ट वतालो बाबूण्यांनो असले परिस्थितीन आसतना असल्या हातूंत कश्ट वतना असल्या सांडलेल्या बेसार जो जियेतना तो आपलें जिवीत देवाच्या हातान सोडटा देवाची खोशी हातूंत तो मानून घेता देव उदीक व्हरतो देव उदीक व्हरतो देवाच्यान सगळें बरेपण घेता हें वळखून घेता आनी असले परिस्थितीन देव ताका आदाराक पावता फुडल्या शेवटाक आयचे पयले वाचपां आमी आयकलां म्हणजे धरेन उपरांत ताचें जिवीत बदललें सगळें उदीक दुपेटपणी ताका फावो जालें सगळें उदीक बरें आनी उत्तम देणी ताच्या जिवितान ताका देवान उदीक धाडून दिली बाबूण्यांनो जिविताची घोडी एके भाशेन बदलता देवाचे येवजणेन देवाचे खोशे परमणे जिवितान बरेंपण येता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळोवया आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुजेची तशेंच मारयेची खबर आमकां सांगल्या बाबूण्यांनो मारिया आंकवार वस्तरी गोरबेस जाल्ली आसली आनी तिका एके भाशेन आंकवारपणी गोरबेस जावप म्हणजे एके भाशेन एक कितें वायट आसलें त्या कडल्यार एके भाशेन असल्या वस्त्र्यांक फातराचें मरण आसलें पूण जुजे तिका गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो कित्याक सांगता तो दोरमत मनीस आसलो तिका एके भाशेन वायट करूंक ताच्या मनान नासलें पूण जेन्ना देवाचो दूत येवन ताका सांगता हें देवाचे उजवणेन घडलां देवाचे उजवणेन तुका वेंचून काडला तिचो पती जावंक तुका तुवें मानून घेवंक जाय आनीक जुजे एके भाशेन येवजण देवाची मानून घेता आपल्या जिवितान एक भाशेन तो मानून घेता आनीक हेंच एक भाशेन तो वळखून घेता दाय विल बी डन तुजी खोशी म्हज्या जिवितान जावं हें असलें समर्पण एके भाशेन देवा करून तिका तो मानून घेता आपली पतीन खोशी आनीक जेजूचो बापूय जावंक आपल्या जिवितांतल्यान एक भाशेन तो पावला वाडटा बाबूण्यांनो देवाचे एक राजी जावप देवाची खोशी जिवितान ओळखून घेवप आनी ती मानूंक आमी घेवंक एक भाशेन आमकां आपयता भयणी बाबूनो आमच्या जिवितान जें कितें येता तें एके भाशेन आमी बऱ्या मनान देवाचे खोशे प्रमाणे स्विकारतले जाल्यार कितें आमी करूंक म्हत्वाचें काय कशें आमच्या जिवितान ही पावलां मारूंक आमी पावतले काय कशे तरेन आमच्या जिवितान हें आमी ओळखून घेतले काय हे सुवातेर आमी मागण्याची मनशां जावया लेट अस बी इन प्रेयर
मागण्यांत एक भाशेन भाव भयणानो आमचेच एक भाशेन समर्पण आमी देवा सवे आमी करता मागण्यांतल्यान देवाचें बरेपण एक भाशेन आमी वळखून घेता मागण्यांतल्यान आमी देवाक लागीं जाता ह्या स्टोरेन हिलरी स्कॉट एक भाशेन जिवितान तिचेर एक भाशेन व्हडलो प्रश्न आयलो तेन्ना जी खुशालकाय ती जिवितान हांवडेत आली ती एकाच खिणा भितर न पळय जाली तेन्ना सगळीच सांडलेली कशी जाली पूण देवाचो उडगास करून देवाक एक भाशेन लागीं धरून देवाची कशी जिवितान ओळखून घेवन तिणें ताका फुडो केलो बाबिणानो मागण्यांतल्यान आमी देवाचे तिणेक एक भाशेन आयती जाता दुसरे स्वादेर देवाचें उतर आमी पोतेपणी वाचूया आयकुया नियाळुया बाबिणानो देवाचें उतर न्हय फकत घोडे आमी मिसां ताजेर जाता तेन्ना जे हांगासर परगोटलेले आमी आयकता देवाचें उतर घोडे जे परगोटलां ताचे वरगडे मोडणी जाता तातूंतल्यान घोडे आमी दोन उतरां आमच्या कानार घेता तेन्ना तितलेंच न्हय पूण आमी एके भाशेन हें देवाचें उतर खोलायेन आमच्या बरेपणान आमी वाचूंक आमी प्रयत्न करुया बाबुण्यानो लेट इस बी एक्टीव रिडर्स ऑफ द वर्ड देवाचें इल्लें तरी उतर दिसांतल्यान आमी वाचूंक या बाबुण्यानो ह्या उतरांतल्यान एके भाशेन जो संदेश देव आमकां दिता तातूंतल्यान आमच्या जिविताच्या पावलांक एक नवो उजवाड आमकां फावो करता तातूंतल्यान देवाची कशी म्हज्या जिवितांत कितें आसा तें वळखूंक आमकां शिकयता आनी हेंच बरेपण एक भाशेन आमकां दाखयता तिसरे स्वादेर आमी देव जे आमच्या काळजान घालता तें आयकुया बाबुण्यानो आमच्या मनांनी घोडे जाय तें येता पूण आमच्या काळजांतल्यान जो एके भाशेन संदेश आमकां कितें सांगता तो देवा कडसून येता बाबुण्यानो आमच्या काळजांतल्यान एके भाशेन एक वेगळेच बरेपण उत्पन्न जाता जावं एक खोशी जावं एक कितें करचें कार्य कितें बरेपण फुडें वचचें जे एके भाशेन आमच्या काळजांतल्यान उत्पन्न जाता तें देवा कडसून आमकां येता बाबुण्यानो हें ओळखून घेवया आनी एके भाशेन जें देवान आमकां करूंक आपयलां तें करूंक आमी फुडें पावल मारतना जावं घोडे कसलें अवघड तें कार्य जावं घोडे कसलें कठीण आमच्या जिवितान आयिल्ली परिस्थिती जावं ह्या असल्या परिस्थितीन आमी फुडें वचूंक देव आमकां वाट दाखयता बाबुण्यानो हातूंतल्यान देवाची वाट ओळखूंक आमकां समाधान जाता जेन्ना म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या जिवितांतल्यान हो देवाचो संदेश खोलायेन घेवंक आनी ताचो सांगात आमी अणभवूंक घेता तेन्ना बाबुण्यानो हेंच आमच्या जिवितान आमी करुया आनीक मारे भाशेन जुजे भाशेन हिलरी स्कॉट ह्योच तरे भाशेन आमच्या जिविताच्या दर एका पावलान आमी फुडें व्हरूंक म्हणुया आनी जेजून जें कितें म्हणलें तेंच एके भाशेन आमची उतरां करुया तुजी खोशी जावं आमच्या जिवितांतलें पात्र जेजू म्हणटा हें पात्र म्हजे वयल्यान तूं पयस काड पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी बाबुण्यानो देवाचे खोशयेक सदांच आयती रावंक आमच्या जिवितान येतलें देवाचे खोशये प्रमाणे आमी स्विकारूंक आनी तातूंतल्यान आमी बरेपण कुशालकाय जोडूंक जशें जोबान आपल्या जिवितान अणभवलें जशें मारयेन आपल्या जिवितान बरेपण घेतलें तेच तरेन आमच्या जिवितान देवाचे कृपेन बरेपण येतलें आनी येत रावतलें तर आमी तांचे भाशेन दोर घोडीतान म्हणुया तुजी खोशी जावं सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमच्यो जण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमी शिव वतमना परमणें जिवंक दीत दाखयता जाल्यार आमचें जिवीत अजापांनी मुनोर चलोवंक घेवंक शकतले आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी मागण्यांतल्यान देवाची येवजण सोदून काडूंक आनी आपल्या मुडयारपणान ती आपल्या हातान घातलेले पोरचेक उक्ती करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया
स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. जुजे हे एक मान दिवपी आनी दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवपी मनीस म्हूण नदरेक येता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कसली तंतर करिनासतना सगळ्या नागरिकांक स्विकारूंक आनी तांचे उदारगती पासत प्रामाणीकपणान वावरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. कसली सोटी घालिनासतना झुजीन मारयेक बांदून घेतली. आमच्या कुटुंबांनी घोवा बायली मोदे आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदे एकामेकाक स्विकारतले रुंदोन काडूस उपजोक म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. झुजेची वृत्ती आमकां कसलोच आदार नासतना दुसऱ्यांक आसा तशें येवकार दिवंक आनी अस्कोता सवे खास हुस्को दाखोवंक उत्तेजन दिता. समाजाच्या देगेन आसलेले आनी भायरलेले सवे आमी उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान हुस्को धरून बापाची मजत मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. जेजूक अणभवया स्विकारलोले काळीज आपणावया. आयज ह्या मिसाची भेटेची मांडवल करतल्या आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी सायबिणीची मजत स्विकारूंक काळीज आपणाक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. बोधवार बापा आमची केरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान खालतेपणान आमी केल्ली मागणी तूं स्विकार कर आनी आमचें जिवीत दर घडींतल्यान दर परिस्थितीन दर वेळार जें येता तें तुजे कशे प्रमाणे आमी स्विकारूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गीत गावया ना आमचे लागीं गायनाचो अंक C25. आमचे लागीं देवू तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखे प्रेतून कोतावेली विचे तुका समोर पिता संसारांतली सर्वा सोसी मोगाल बाबा घे तूं मानून हे सामकेले म्हणून दादान काशी गितां घालून तुका आमचे सिनोरपण मोगाल बाबा घे तूं मानून हे सामकेले
म्हज्या भयणी बाबानय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक बांधा तसलें जावं म्हूण मागा. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराचीं पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योद्न आयज भगवंत ग्रेगोरीचे परबे समोर आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें भोगसणे आनी सुभां जिवीत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासण्याच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ काय दोनी तिचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सवें तुका मोहिमा मेळटा. कित्याक तांचे पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकठार आमकां पुण्यवंत जिविताक आधार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमच्या सोगतायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत बरोवंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Tuja wojmowa, unsorgi tuka soisur. सर्वेस्परा चिनावी edata soy, unsorgi tuka soisur. बाबा कृष्ण पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी शेवण जादोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba taco good porgo to ya. Somia Jesu tuje moron ami somorota. Tuje punon jiwon pon ami porgota. Tuja enyak ami odrekta. Baba Jesuच्या बन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेडे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुटीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज देवाक दिन वाचून इन नोवेन भेटयता गास्पर आनी मारिया कार्दोजो तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आज मांडवळ करतात देव संदेशकारा आसिफा आनी सिस्टर रोशनी, तशेंच क्रिस्माची भुरगीं आलोमा, केविन, मॅवरिक, ग्लॅन्सी, मायडन, डॉमिनिक, सेरिल्डा, अलिशा, न्यूटा, फिल्बर्ट आनी फ्रॅनविन तांचे सगळ्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन नोंद रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेथान राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ताणें एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे जिणेचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां.
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गीत गावया. जेजू दाखवेल आमी फाटे गायनाचो अंक T14. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi. Da quella andiamo Baba, di Samarda mai mogan, o di folon. Kocamonan, fate benda kochemapan. Jesu daquel ami fate, taciaci vanami civi. Jesu daquel ami fate, taciaci vanami civi. Anti daquel tu mi fate, Moci soveri condrauce, velilari, lole fate, nirfosat le sucul vetle. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi. Ricondravat moci sove, haui rauta tumci sove, foco doce, civi tumce, suba muri sufosatle. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi. Gesù daquel ami fate, taciaci vanami civi.
प्रार्थुया. सर्गीचे बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पसुनाक तुवें दिल्लो जिव उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सदा प्रमाणे माये मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता बागून ग्रेगोरेचे परबे समय तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या दिसा जे मांडावळ केल्या त्या देव संदेशकारांक आसिफा आनी सिस्टर रोशनी तशेंच क्रिसमसच्या भुरग्यांक अलोमा, केविन, मॅवरिक, ग्लेन्सी, मायरन, डॉमिनिक, सेरिल्डा, अलिशा, न्यूथा, फिल्बर्ट आनी फ्रेंडविन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नव्यानाचो 6वो दीस विशय मारी भाशेन जेजूक अनुभवया. सर्वजन काळजीदार काळीज आपणावया. मांडावळ करूंक देव संदेशकारां अनिता आनी प्लातिल्डा, क्रिसमसची भुरगीं एलिस्टन, मॉर्विन, डेनवर, एंथनी, वॅलंकिनी, शॅलिन, एंड्रिया, ग्लेन्सी, मर्लिन आनी क्लॅरिसा. विकास कोत्ता जी 4 भाशेन वेगवेगळे दिसांनी तुमकां जी कॉम्पिटिशन्स दवरल्यात तातूंत समजता भुरग्यांनी सगल्यांनी भाग घेतला आनी फावो ती परी तुमची जे धाडपाचे आसले ते धाडला म्हूण तयार केल्यात म्हूण तुमच्या आवयांक वेल्थ आउट ऑफ फेस्ताचेर बुके करची. तेच बरोबर एसे रायटींग ओ पोएट्री रायटींग तुमच्या हेजी प्रमाणे जे आसात ते फुलांचे जे वाजेस तयार करूंक झाडां तुमी हाडून दिवची आनीक ह्या वरवीं ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तुमी बरे भाशेन भाग घेतल्यात म्हूण आमी रावता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवप कर. शेवटाक आमी गीत गावया. संवसाराची राणी गायनाचो अंक T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी इरकोल भुरगीं आमचे गांवची शराधीनी आयके गांवती विनवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माई सुलोकिनी गावांत आमच्या गोरगोरांनी गोड शांतीची आमची जिणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माई सुलोकिनी गावांत आमच्या गोरगोरांनी गोड शांतीची